नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. शेतकी मंत्री रवी नायक काल राती संवसाराक अंतरले. तळागाळांतल्या लोकांक तांकीवंत करपा खातीर मोलाचें योगदान दिवपी फुडारी प्रधानमंत्र्यांचो शोक संदेश. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून गोंयाक जालां लुकसाण. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी ओपली आर्गां. ब्लायंड क्रिकेट असोसिएशन आनी ब्लायंड वेलफेअर गोवा असोसिएशनाच्या वतीन आयोजीत जालो वर्ल्ड व्हाईट स्टिक डे. एकवीस ते 31 ऑक्टोबर मेरेन मुंबईत आयोजित जाता भारतीय दर्या सप्तक. 100 कंपन्यो आनी 1 लाख प्रतिनिधी जातले वांटेकार. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लीत पर्यावरण अनुकूल फोग वापरपाक दिल्या मान्यताय. ग्रॅप 1ची अंमलबजावणी दिल्लीवासियांक नितळ वातावरण मेळपा खातीर. आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंयचे कृषी मंत्री आनी आदले मुखेलमंत्री रवी नायक हे राती संवसाराक अंतरले. काल राती तांकां काळजाचो आताक आयले उपरांत खाजगी इस्पितळांत दाखल केल्ले तेन्ना तांची प्राणज्योत मालवली. तांची पिराय 79 वर्सांची आशिल्ली. तांच्या 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दींत फोंडा नगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून वेंचून आयले उपरांत ते 2 फावट गोंयचे मुखेलमंत्री जाले आनी 1998 वर्सा ते लोकसभेच्या वेंचणुकेत जैतिवंत जाल्ले. रवी नायक हे तळागाळांतल्या समाजाचे फुडारी आशिल्ले आनी तांणी गोंयच्या उदरगतीत मोलाचें योगदान दिलां. तळागाळांतलो समाज तांकीवंत जावचो हाचे खातीर तांणी भोव मोलाचें कार्य केलां. तांच्या मरणान म्हाका खूब दुख जालां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पुराय गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपलीं. नगरसेवक ते आमदार आनी मुखेलमंत्री ते खासदार अशा प्रवासात तांणी गोंयकारां खातीर दिल्लें योगदान गोंय सदांच याद दवरतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांच्या मरणाचेर दुख उक्तायतना सांगलें. वेगवेगळ्या पदाचेर तेंच्यांनी काम केलां आनी तेंच्या कार्यकाळांत पुराय गोंया खातीर तांचें योगदान हें खूब व्हडलें योगदान आसा. तेंच्यांनी गोंयांतल्या सामान्य लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर कूळ मुणकार हो तेंचें पेटंट आशिल्लो. तसो आयजूय विधानसभेत जर कूळ मुणकाराच्या विशयी कसलोय विशय आयलो जाल्यार उठून ते सदांच उबे रावताले. बारीक मनशा खातीर झगडप ओके हें तेंचें काम आशिल्लें. ज्या त्यांच्या पुराय मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात ज्या खात्यात तेंच्यांनी काम केलां थंयसर तेंच्यांनी आपलो ठसो उमटयला. विशेष कामगिरी तेंच्यांनी आपल्या फोंड्या महालात तेंचें काम हे वेगवेगळे कडेन आमकां दिसून येता. मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसतलें किंवा बाकी हाज्या बाबतींत आसतलें. म्हाज्या मंत्रिमंडळाच्या म्हाज्या कॅबिनेटात एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून काम करता आसतना सुद्दां विशेष उल्लेख जर करपाचो जाला आसत जाल्यार एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 हे तेंचें व्हड योगदान आसा. गोंयचे शेतकी मंत्री आनी भाजपाचे फुडारी रवी नायक संवसाराक अंतरल्या उपरांत तांचें निमाणें दर्शन घेवपा खातीर तांच्या खडपाबान फोंडेच्या घरा कडेन गर्दी जाली दिश्टी पडटाली. तांणी सरकारांतल्या आनी विरोधकांतल्या फुडाऱ्या कडेन सदांच आपलेपण दवरलें. समाजकारण आनी राजकारणांतले ते एक व्हडले फुडारी. तांणी आपली जीण समाजा खातीर ओंपली अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी तांकां आर्गां ओंपतना सांगलें. समस्त जिवनाक एक दुखाचो दीस अशें दिसता. गेली कित्येक वर्सां समाजकारण राजकारण हातूंत हिरिरीन वावुरपी बाब रवी नायक आमच्या हातून आज गेल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक म्हाजी भाव आसा. ताजें जिवन हें समाजा खातीर मागीर ते समाजकारणाक वचून किंवा राजकारणाक वचून आनी प्रत्येक क्षण हो समाजाच्या हिता खातीर संपूर्ण गोंयच्या हिता खातीर दिल्लो आसा. गोंयांतल्या राजकारण्या मदीं खरपणान निर्णय घेवपी एक खडेगाठ राजकीय व्यक्तिमत्व आयज संवसाराक अंतरलां अशें आमदार गोविंद गावडे हांणी रवी नायक हांकां आर्गां ओंपतना सांगलें. गोंयचो एक खडेगास खामो ह्या अनंतान विलीन जाल्लो आसा. जाणीन गोंया खातीर बरेचशें काम केल्लें आसा.
निर्णय जर कशे जर घेवचे जाल्यार रविबाब नाईक यांच्या सारखे धडाडीचे निर्णय घेवप आजचे घडीक खूप म्हत्वाचे आसा. आज जरी ते आमच्यातले ना जाल्यार त्यांचे विचार आणि त्यांचो आदर्श घेवन मुखार वचप हे आजचे पिढीक खूप म्हत्वाचें आसा. एकंदरीत शैक्षणिक क्षेत्रात जी क्रांती जी घडून हाडली त्या क्षेत्रांतल्यान आज तळपते अशें कितें आज निर्माण करपा खातीर ताणीन ते झूज वेगळ्या वेगळ्या विशयाक गोरगरीब ज्यांचेर अन्याय जातलो तांकां न्याय दिवपा खातीर स्वता फुडाकार घेवन लिडरशीप क्वॉलिटीज आज तांणी प्रूव केल्ले आसात. रवी नायक हे राजकारणातले व्हडले प्रस्थ आनी भंडारी समाजाचे एक व्हडले फुडारी. तांणी गोंयकारपण राखपा खातीर सदांच व्हडलो वावर केला अशें फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी तांकां आर्गां ओंपतना सांगलें. रवी नायक म्हणजे एक व्हडले प्रस्थ गोंयच्या राजकारणांतले. म्हजे पर्सनल ताचे सारकें बरें रिलेशन आसलें आनी म्हाका दिसता एक दूरदृश्टी आशिल्लो. भंडारी समाजाचो सगळ्यांत व्हडलो लिडर आनी गोंयचें बरें जावचें गोंयांत गोंयचें अस्तित्व गोंयकारपण राखपा खातीर ज्या लोकांनी पयलो सॅक्रिफायस केलो हांकां गोंयांत आज मेरेन रिकॉग्निशन मेळना अशें BJPंतले सामके कमी लोक सांगपी आसले. तातूंत एक रवी नायक की जॅक सिकेरीचो पुतळो आसूंक जाय अशें हे सगळे बसता ते एक लायनीनूच बसपी असो न्ही पूण एक गोंयचे बऱ्याच चिंतपी बरो लिडर व्हडलो लिडर. होम मिनिस्टर म्हणून एक गोंयांत जे आज लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी कॉलेप्स जाल्या ताचे खातीर खुबदां लोक चिंततात की रवी नायक आशिल्लो जाल्यार जायनाशिल्लें. आपल्या मुखेलमंत्री पदाच्या काळात गुंडाराज ना करपाचें धाडस दाखोवपी फुडारी आयज आमकां अंतरला अशें आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंजी विएगस हांणी आर्गां ओंपतना सांगलें. जेन्ना आमी मंत्रालय एक 1 वीक पयलीं प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना थिंग आसोन एकठांय एकमेका जाप करून एक मातशी बारीकशी तोखणाय करून ही मेमरी म्हाका आतां मुगे पर्सनल मेमरी उरता ते कडेन. सो 2 पार्ट चीफ मिनिस्टर जालो. सो ही वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम आनी गुंडाराज नाक अशें असली ताणें कन्विक्शन आसली ताका असली कन्विक्शन आसलेलो तो होम मिनिस्टर आसतना ताणें MLA पासून ताणें भितर घातलेलो. सो आय थिंक देर इज अ लॉट ऑफ मेमरी एड्युकेशन सिस्टम क्रिएट केलें ताणें आपल्यागे खूद तेगे कॉलेज आहा. सो आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ ग्रेट पर्सनॅलिटी. वी प्रे फॉर हीज सोल टू रेस्ट इन पीस. He is only going to leave memories of good things that he has done and that we all can follow. A great person. We had the opportunity and I had the opportunity of being his colleague. रवी नायक एक व्हड सामाजीक कार्यकर्ते. तांचें योगदान गोंयकार सदांच याद दवरतले अशें आदले मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे हांणी तांकां आर्गां ओंपतना सांगलें. एक जवळचा माणूस आणि एक चांगल्यापैकी धडाडीचा कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता आणि पक्षाला सुद्धा त्यांनी या तऱ्हेनं त्यांचा आश्रम मिळाला. तर एक आपण मुकलेलो आहोत अशा व्यक्तीला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कालच फोंड्या जाल्ले एका कार्यावळींत रवी नायक हांच्या वांगडा आशिल्ले कुटुंबीक संबंद आनी ल्हानपणांतल्यो यादी आपल्या उलोवपांतल्यान व्यक्त केल्ल्यो आनी उपरांत बेगीनूच ते संवसाराक अंतरल्याची खबर कळ्ळी आनी आपूण दुखेस्त जालो अशें मंत्री रवी नायक हांकां आर्गां ओंपतना तांणी सांगलें. रवी नायकचे बद्दल माझे वडिलांचो संबंध तेजो संबंध त्याचे सगळ्या इतिहासूच हांवें काल सगळे फोंड्याचे जनतेक हांवें सांगपाचो प्रयत्न पूण खूब दुख्ख जालें अचानक ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व वचप आनी कितें दुखता न्ही एक संबंध आशिल्लो व्यक्ती राजकारण कुशीकूच सोडून दिलें तेणी फोंड्या खातीर खूब केल्लें आनी म्हाका दिसता इट्स अ ग्रेट लॉस टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा.
ते मुख्यमंत्री जावन गेले ते सगळे काल हांवें भाशणांत म्हाका दिसता श्री रवी नाईक बद्दल पूर्ण आनी प्रत्येक प्रकल्प प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक जे मनान आशिल्लें तें उलोवपाचो हांवें उलोवन म्हाजें कितें आयलें खबर ना हांवें सगळें उलयलें काल आनी तुमी जेन्ना बायट दिता तो शब्द येता की आमी ह्या परिस्थितीन हांगा आमी मेळटा पूण म्हाका खरेंच मनांतल्यान एक खंय तरी धक्को सारको बसला कित्याक आमच्या मदून अचानक कोण ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व वयता आनी म्हाज्या मतदारसंघाचो भागाचो पयलींचे ते आमदार आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी एक संबंध आशिल्लो वेगळो. मंत्री रवी नायक हांचे ह्या संवसारांतल्यान वचप भोवजन समाजांतल्या लोकां खातीर एक व्हड लुकसाण आसा. 1978 सावन आमी दोगांनी राजकारण इश्टागतीन केलें अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी तांच्यो यादी जागयतना सांगलें. खूप वायट गोष्ट काल राती मध्यरात्री घडली आणि ही गोष्ट आमी केन्नाच विसरूंक शकना. एक सबंद गोंयचो बहुजन समाजाचो लिडर आमचो बाब रवी नायक हाचें निधन जालें आनी हें निधन बारीक लोकांक आनी बहुजन समाजाक पोचोवपाक खूब वेळ वता. बाब रवी नायक आनी म्हजें हें सादारण 1978-19 चालू जालें आनी दोगूय आमी मित्रत्वाच्या नात्यान मुखार वताले. आमच्या देगांतले मतभेद आसात पूण मनभेद केन्नाच जावंक ना. दोगांनी एकामेकाक सांबाळून एकामेकाचे मुखार घेवन आमी गेले. जे स्टुडंट आंदोलन आशिल्लें त्या आंदोलनाक हांव सक्रीय आशिल्लो. 50% बस फेअर आनी त्या आंदोलन करता आसतना आमकां जेन्ना अटक जाली तेन्ना आमकां खरो हातभार लायलो तो बाब रवी नायकान. सदांच हास्ते मुखामळ घेवन समाजाची सेवा करपी बहुजन समाजाच्या म्हान फुडाऱ्याक आमी अंतरल्यात अशें येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी रवी नायक हांकां आर्गां ओंपतना सांगलें. I'm very saddened at the loss of our senior colleague, Sri Ravi Naik. It was in fact a shock. He was a tall leader. He was the tallest leader as far as the Bhandari Samaj is concerned. And he always worked for the downtrodden, always a smiling face, a witty person. And I just cannot express the loss. Actually, there's more loss as far as Bhandari Samaj is concerned and for Goa and abroad. I pray and may his soul rest in peace and may God give his family the courage in this difficult time. शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण करपी आनी आपल्या नांवाचो धाक दवरपी फुडारी संवसाराक अंतरलो हें एक व्हड लुकसाण आसा अशें भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी रवी नायक हांकां आर्गां ओंपतना सांगलें. एक करारी असो नेता जाणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली. एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नायक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसात तांकां धडकी भरताली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर. सदांच तळागाळांतल्या मनशाक लागून झगडी सदांच तांच्या उत्कर्शा खातीर. मंत्री रवी नायक संवसाराक अंतरल्या उपरांत तांच्या घरा कडेन तांचें निमाणें दर्शन घेवपा खातीर तांच्या बरे मागप्यांची उपाट गर्दी जाल्ली. बारीक लोकांक सदांच आदार करपी आनी विधानसभेत सदांच आमकां मार्गदर्शन करपी फुडारी संवसाराक अंतरलो अशें कुठ्ठाळेचे आमदार आतोन वाज हांणी रवी नायक हांकां आर्गां ओंपतना सांगलें. सदांच सांगतालो जे बारीक लोकांक तूं सांबाळ म्हणून जे आमचे जावं टॅनंट जे आमचे बारीक लोक आसात ताका एडवायस कर अशें म्हणून म्हाका सदांच गायड करताले. आनी आमी सदांच जेन्ना एसेंब्ली टायमार हांव ताच्या फुड्यान वचून हांव बसतालो आनी म्हाका दूख जाल्लें आसा आनी हांव आमच्या सगळ्या लोकांच्या मागण्यांनी हांव म्हाका ताका बरें देवान ताका शक्ती दिवची शांती मेळची ताका आनी तशेंच ताचे फॅमिलीक जे आयज दूख जाल्लें आसा ताका फॅमिलीक हांव म्हजे तशेंच आमच्या देवाच्या लागीं म्हाका ताका शक्ती ताका फॅमिलीक दिवची आनी हांव सदांच ताका ह्या संवसारान सदांच जे कितें कामां केल्यात तो जावन आसा एक CM जालो तसोच एक डेप्युटी CM जालो. जायती ताणें पोर्टफोलियो ताणें पळयल्यात आनी सदांच ताणें आमकां सेव्हिंग करून आमकां तो हांसयतालो. पूण आयज आमकां एक दुखाची दूख जावन आसा कित्याक आयज आमकां ताणें दूख दिवन गेलो आसा. जनतेक मोग दिवपी आनी शिक्षणीक नदर आशिल्लो फुडारी अशी वळख रवी नायक हांची आसा. आयज तांच्या मरणान गोंयच्या राजकारणाक व्हड लुकसाण जालां अशें गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकार हांणी आर्गां ओंपतना सांगलें. एक दुःखद अशी घटना जी पळय घडल्या
आमचो एक ज्येश्ठ लोकनेता तुम्ही पळयत आसतले भायर जे पळय ताचे पळय सगळे जमाव जो पळय जालो पयलीं ते सगळे तेणें जमयल्ले प्रेम लोकां कडेन आनी अशी एक व्यक्ती कणकर नेतृत्व दिवपी ह्या गोंयांत हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून उलयतलो की म्हजे खुबशे कलीग आसा ते म्हणटाले की आमच्या रवी बाबान हे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन केलें म्हणून आपूण सायन्स शिकपाक शकलो नाजाल्यार खंय तरी वचून BA जाली केली आनी कशें पडटालें म्हणून अशा पद्दतीन त्या क्षेत्रांत एक उत्तुंग भरारी घेतलेलें नेतृत्व आनी सिनियर मोस्ट ह्या सबंद गोंयांक पॉलिटिकल नेतृत्व दिवपी असो नेतो आमचो आशिल्ल्यान गेल्लो आसा. राजकीय भेद आसून लेगीत वैयक्तीक संबंध बरे कशे दवरप हाचेर प्रभुत्व आशिल्लो फुडारी म्हळ्यार रवी नायक अशें भौतीक चिकित्सक डॉ. केतन भाटीकर हांणी सांगलें. घटना घडली तांचो सदांच मार्गदर्शन आशिर्वाद सुद्दां आसतलो. पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितले आसले तरी पर्सनल रिलेशनशीप ही आमची तांच्या बरोबर सदांच बरी आशिल्ली. एक 20-25 दिसां पयलींच तांच्या हांगा ह्याच ऑफिसान येवन तांकां आमी पर्पल फेस्टाक इन्वायट केल्ले. तेन्नाय ताणें आपल्या पर्सनल कॅबिनान येवन उलोवन फकाणां करून काजू खा म्हणून एक तरेची तांची जी कला आनी लोकांक हांसोवपाचें लोकांक खूश दवरपाचें. एसेंब्ली जेन्नाय तापताली ते एसेंब्ली तापली जाल्यार सुद्दां तो एकूच मनीस असो आशिल्लो गोंयांत आनी फुडें असो आसचोय ना जो सगळ्यांक हांसोवन खेळून एसेंब्ली बऱ्या तरेन उमेदीर व्हरतालो. So we will miss him. We are there strongly with his family, Ritesh, Roy and the whole family, and we will always stand by them. Once again, I believe that people need to follow him where he keeps politics at away pay when the personal relationships come. आणि त्या मनशान सदांच पर्सनल रिलेशनशीप मेंटेन केला. आमी तांकां सदांच सर म्हणून संबोधीत केला आनी सदांच आयुश्यभर आमी तांकां सरूच म्हणून संबोधीत करताले. आनी तांच्या खातीर गोंयचे जे समाजान ताणें जें केलां म्हाका दिसना लोकांक कोण हांसोवंक शकता त्या लेवलीचेर. रवी नायक गोंयचो फुडारी आशिल्लो आनी भंडारी समाजा खातीर एक आदार आशिल्लो अशें आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी रवी नायक हांच्या मरणाचेर दुख उक्तायतना सांगलें. आज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यांतल्यान पयस गेलो. रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो. पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजान तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजान तांकां ज्या तरेन आमी पळयताले. 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो. गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानान जालो आनी म्हाका एक सांगन दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख अशी तरी करपा आशिल्ली. ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयली आनी आमी म्हणलें ती बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली. तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख त्या दिसा ताणें आमकां आपयलो कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे गोंयांत. देवाचो आशिर्वाद आसा. म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली आनी तांची शेवटचो आशिर्वाद आसतलो. कुळ आनी मुणकार कायदो करून समाजांतल्या वंचीत घटकांक थाकाय दिवपी तेच प्रमाण गुंडांचेर धाक दवरपी फुडारी आयज संवसाराक अंतरलो अशें आदले आमदार मनोहर आजगांवकर हांणी सांगलें. रवी नायक हो आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर गोंय सोडून गेलो. आज व्हडल्यांतलें व्हडलें दूख. शेतकी मंत्री रवी नायक हे काल संवसाराक अंतरिल्ल्यान गोंय सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. 15 ते 17 ऑक्टोबर मजगती सगळ्या सरकारी आनी भौशीक वाठारांत आशिल्लो तिरंगो ध्वज अर्द्यार उरतलो आनी कसलेच तरेच्यो भौशीक वा मनरिजवणीच्यो कार्यावळी जावच्यो नात अशें सरकारान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेंत जाहीर केलां. ब्लायंड क्रिकेट असोसिएशन आनी ब्लायंड वेलफेअर गोवा असोसिएशन हांच्या जोड पालवान वर्ल्ड व्हाईट स्टिक डे मनयलो. ह्या दिसा निमतान जागृताय घडोवन हाडपा खातीर पणजेच्या फेरी धक्क्या सावन कला अकादेमी मेरेन जागृताय फेरी आयोजीत केल्ली. आमकां सहानुभूती नाका, सहकार्याची गरज आसा अश्यो घोशणा ह्या वेळार वांटेकार जाल्ल्या दिव्यांगांनी दिल्यो. ह्या जागृताय फेरये विशीं ब्लायंड क्रिकेट असोसिएशनाच्यो सचीव विश्वास नागवेकर हांणी चड म्हायती दिली. Competition to Hyderabad and everywhere we have participated, and for last 5 years I have taken the responsibility of spending from my pocket and supporting this Blind Cricket Association to organize tournaments so that they get practice and they can do well. Even Hyderabad आम्ही गेले पळय तेन्ना we were runners up
वी रीच फायनल बट वी वेर अंडर लोकांक अवेरनेस जावचे ही व्हाईट केन डे म्हणजे कितें हें तर लोकांक कळना कितें जाता कोणी व्हाईट केन घेवन तो रस्त्यार आयलो जाल्यार ताका रस्तो क्रॉस करपाक प्राधान्य दिवचें ताका प्रेफरन्स दिवचें कितली गाडी येता कितें येता तें व्हाईट केन डे पयले पण ताणें थांबून तांकां वाट करून दिवपाची हो लोकांक हें कळपाक जाय म्हणून हो मुद्दाम आमी रस्त्या वयल्यान बी वता न्ही लोकांक हें समजुचें म्हणून 21 ते 31 ऑक्टोबर मेरेन मुंबईत भारत दर्या सप्तक कार्यावळ जातली अशी माहिती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉक्टर एन विनोद कुमार हांणी दिल्या। ह्या कार्यावळीत संवसारभरातल्यो 100 कंपन्यो आनी 1 लाख प्रतिनिधी वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी मुखार दिली। Everyone to the International Maritime Week, which is scheduled to be conducted in Mumbai from 27th October to 31st October 2025. This will be an event for the entire week where more than 100 countries will participate. We expect more than 1 lakh delegates and MOUs worth 10 lakh rupees, 10 lakh crores will be signed during the India Maritime Week 2025. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन 15 ते 17 ऑक्टोबर मजगती जिओट्रेसिस सायंटिफिक स्टेअरिंग कमिटीची बसका आयोजित केल्या। जिओट्रेसिस म्हळ्यारच एक आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प आसून दर्यांतल्या मूलद्रव्यांचे भूरासायनिक चक्र समजावून घेवप ह्या विशयाचेर ही बसका आयोजित केल्या अशी माहिती ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले आलेसांद्रो ताग्लिबिउ हांणी दिली। GeoTraces is an international program which is focused on the study of trace elements and isotopes in the ocean. We are interested in different types of trace elements and isotopes. We're interested in micronutrients that are supporting biological productivity. We're also interested in pollutants, contaminants. वेंचणूक आयोगान बिहारातल्या वेंचणुकेत पैशांचो अयोग्य वापर थांबोवपा खातीर सक्त वसुली संचालनालयाक खर पावलां उखलपाचे आदेश दिल्यात। वेंचणूक आयोगान बिहारातल्या पुलीस विभाग, अबकारी विभाग, आयकर विभाग आनी हेर संबंधित विभागांक सगळ्या तरेच्या अर्थीक वेव्हाराचेर नदर दवरपाचे आदेश दिल्यात। वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत बिहारात आतां मेरेन 33 कोटी रुपयांचो बेकायदेशीर सोरो आनी हेर हांयस दाखोवपी सामान धरलां। भारतीय जनता पक्षा खातीर दिल्लीचे मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता बिहारांत प्रचार सभेत वांटेकार जातली। बिहारांत उदरगतीक आतां नेट दिवपाक जाय अशें खबराकारां कडेन उलयतना दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें। बिहार आई हूँ, बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। बिहार में विकास को रफ्तार देनी है और मैं देख रही हूँ कि बिहार में हर जगह बहार है और विकास की भरमार है और निश्चित रूप में इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें गति देने के लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पे आई हूँ। बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा हांणी लखीसराय विधानसभा सुवाते खातीर तांचो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। तांणी ह्या वेंचणुकेत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे जैत जातले अशें खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। जो सेवा के भाव से सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेकर चले हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कन्फ्यूजन उन लोगों को है जो स्वार्थ के गठबंधन महाठगबंधन बना के बैठे हैं। वो जैसे उनका अपना स्वभाव है वही स्वभाव से लोग को देख रहे हैं। सब ठीक है सर, पूरी तरह। तेजस्वी यादव हांणी लेगीत आयज तांचो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। 2015 वर्सा ते पयले फावट राघोपूर विधानसभा वेंचणुकेत सुवाते वयल्यान वेंचून आयिल्ले। आता ते तिसरे फावट ह्या विधानसभा सुवाते वयल्यान वेंचणूक लढयतात। इतले मजगती राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीतल्या राष्ट्रीय लोकमोर्चा पक्षाचे उपेंद्र कुशवाहा दिल्लीत पावल्यात। आमच्या आघाडीत काय महत्वाचे मुद्दे आसात जाचेर विचार करप गरजेचे आसा अशें तांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। दिल्लीत फोगाच्या वापराचेर बंदी घालपाच्या पयलींच्या आदेशांत सर्वोच्च न्यायालयान आता थोडोसो बदल केला। सर्वोच्च न्यायालयान पर्यावरणाक अनुकूल फोग वापरपाक आता परवानगी दिल्या। सकाळी 6 ते 7 आनी रातचे 8 ते 10 वरां मेरेन पर्यावरणाक अनुकूल फोग लावपाक कांयच हरकत ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां।
जे दुकानदार बंदी घातिल्लो फोग विकतले तांची विक्री करपाचो परवानो रद्द जातलो अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां. इतले मजगतीं ग्रेप 1 कायद्या खाला दिल्लीत जावपी प्रदूषणाचेर कांय पावलां उखल्ल्यात. हाचो उद्देश दिल्लीवासियांक नितळ वातावरण मेळचें होच आसा अशें दिल्लीचे मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा हांणी सांगलें. मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है. दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे. मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं. उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% मानेंगे. ये दिल्ली के लिए बड़ी दिवाली है, ये दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है. 8 साल बाद आप पटाखे दिल्ली के लोग चला पाएं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती. हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हमें पर्व का भी ध्यान रखना है. प्रभु राम जी की दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी. ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेशात अस्तुऱ्या खातीर दिवाळीची भेट म्हणून उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमांतल्यान 2 घरगुती वापराचे सिलिंडर फुकट दितले, जाचो लाव उत्तर प्रदेशातले 1.86 कोटी अस्तुऱ्यांक जातलो. ह्या दिवाळेक म्हारगाय पासून वाटोवपा खातीर हें पावल उखल्ला अशें उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. शेतकी मंत्री रवी नायक काल राती संवसाराक अंतरले. तळागाळांतल्या लोकांक तांकीवंत करपा खातीर मोलाचें योगदान दिवपी फुडारी प्रधानमंत्र्यांचो शोक संदेश. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून गोंयाक जाला लुकसाण. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या सयत हेर फुडाऱ्यांनी ओपली आर्गां. ब्लायंड क्रिकेट असोसिएशन आनी ब्लायंड वेलफेअर गोवा असोसिएशनच्या वतीन आयोजीत जालो वर्ल्ड व्हाईट स्टिक डे. एकवीस ते 31 ऑक्टोबर मेरेन मुंबईत आयोजित जाता भारतीय दर्या सप्तक. 100 कंपन्यो आनी 1 लाख प्रतिनिधी जातात वांटेकार. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लीत पर्यावरण अनुकूल फोग वापरपाक दिल्या मान्यताय. ग्रेप 1 ची अंमलबजावणी दिल्लीवासियांक नितळ वातावरण मेळपा खातीर. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.